हांव प्रेसिडेंट कार्मोना विलेज कमिटी ही कार्मोनाची एंटी रायजा हेजेर आमी आज ही मिटींग घेतल्या कित्याक लोकां फुडें हाडपाक हे तेमी प्लॅन हो पास करून घातला हो प्रोजेक्ट पास करून घातला पंचायतीन TCPन पास केला आनी आतां तो ते पंचायतान पास केला म्हणटा पंचायतान तेमकां इतलें आमी सांगलें आसतना ग्रामसभा फुडें घाले बगर हो प्लॅन पास कर म्हणून सांगलो तांकां ते आजून आज फुडें गायनासतना हो प्लॅन ते म्हणटाय रेजोल्युशन पास केला म्हूण हेजेर आमगे लोकांची मान्यताय ना आनी आमी विरोध आहात हेजेर सगळी इलिगलिटीज आमच्यांनी हे प्रोजेक्टाचेर आमकां लोकांचे हे प्लॅनाचेर आमच्यांनी लोकां फुडें हाडून जाताय आनी दाखोवपा जाता हे पंचायताक जायत्यो इलिगलिटीज आहाय जे कितें सारकें ना ते आमच्यांनी तेंचे मुखार हाडून जाता आज ह्यो एक अवेरनेस आमी मागोन गेला हे गांवां गेला की लोकां फुडें हाडून आनी दाखोवंक तांकां मोटिवेट करपाक हो प्रोजेक्ट ओपोज करपाक आनी दाखोवपाक कितलो आमकां त्रास जातले हेच्या फुडें हे हावजींग प्रोजेक्ट तरी गोंयांत येयले जाल्यार आनी असले ल्हान विलेजीन तरी येयले जाल्यार न्हू आयले जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जातल्यात उदका वाटेन लायटी वाटेन तशें गार्बेजी वाटेन आज पर्यंत पंचायतान कांयच स्टेप्स गेलो नाय कितलो आपण लायट लागतली वो कितली आमकां गार्बेजी सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर कितलो आमी प्रयत्न करतले तशें हेजी उदकाची कितली गरज लागतली आजून पर्यंत पंचायतान कांयच तेजेर स्टडी केलो ना. Government has acquired for 6 meter road and as per the Panchayat they are saying that they will take an undertaking from Rahijas that they will not ask the government to broaden the road or anything. But since the road is acquired by the government, there is no any right left with Rahija. It is government property. So Rahija cannot give an affidavit, or the Panchayat cannot ask for an affidavit from Rahija because does not stand in the court of law because that particular area is acquired by the government for the welfare, for the access to the villages, not to Rahija. So it is for the villages. What they have acquired is 6. Existing road, the maximum what we found is 3.70 carpet area. And we have got a plan on that. We have got a surveyor and we marked. So the maximum is 370 throughout the area.